सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरो जनाक स्वागत. आज अन्नेक एक ट्रेडिशनल रेसिपी घेवन आयल्या हांव. आंब्याचे सुक्के घोंयट आंब्या नातल्या काट आंबो जावं हाका ताजे सुक्के गश म्हणूय म्हण येता का पळय. हें आतां सगळे आंबसवो वो मस्त म्हण पिक्कनी अशें अर्द पिकेल आंबशी जावका असल सुकी करच्याक. हें पळय आमी सादारण आंब्या रांदय करतना पिकल आंब्याचे साल काणू करची. हे तशें न्हय, हें पळयाची हे सगळे आंब्याक एक घाय घालच्यो. पण अशें करून आंबो फस्ट लायकोन धुवन न्ही घेवका. हांव हें वर्सा आंब्या सिजन जाल्लें आनी आमकां आंबो मेळना म्हणलें केलें हांवें. कडे तितलें म्हणटाना पयर एक मनशान एक आंबो हाडिल्लो भारी लायक आसा. आतां वार पावसाक पडच्यो भितर किडो कसले ना, बारीक क्लीन आसा आंबो पळयाची. तेन्ना हांव लेक सुकी करया म्हूण सांगून फुडले कालाचे एक रांदय म्हगेल मामा बापा मा पुराय करता आशिल्लीची. मामा मात हाका गश म्हणचें, हांगा बापा मानाक सुकी म्हणचें. आतां अशें करून एक पुरो घाय घालो. घाय घालून जाता तरी आतां शिजोवका. एक आयदना भितर थोडें उदक घालून करया. हांव हांगा कडी आयदन म्हणटा पळयाची फातराचें आयदन तें दवरलां. हें भारी पोरणें आयदन. हातूंत भितर आंब्या रांदय केल्यार भारी लायक जाता. आंब्या रांदय म्हूण न्हय, खंयची रांदय केल्यार लायक जाता. आनी सकाळीं कोण दवरल्यार दनपार ताजी हुनसाण वचना, हुन आसता रांदय. पण आतां हाका उदक खतखतयले कुडलें हांव एक घाय घालो आंबो घालता तातूंत भितर. आतां ह्यो आंबो शिजो हांव दांकून दवरतां. आतां पळय आमी दांकील ओपन करून पळया. आतां शिजलो हो आंबो. पण अशें करून पळय आमकां सॉफ्ट जाता हो आंबो. आतां हांव हाका गोड आनी मीठ घालता. गोड तशीच आमकां कशी जावका तशी आनी आंब्या आमसाण प्रकार. हांव हांगा चिकी चड गोड घाला. आमगे ती गोड रांदय म्हळ्यार गोडी जावका ती. तुमकां जावका जाल्यार थोडीशी मायल्ड गोडसाण करून करयता. तशी केल्यार लायक जाता हें सुकें. आंब्या मात थोडी आमसाण आसूं का तेन्ना भारी टेस्ट जाता. आतां हांव हांगा 2 गोडा कुडको घालता आनी लायक करून मिक्स करता. आतां हें मीठ आनी गोड ते आंब्या पण आमी घाय घाला तातूंत भितर लायक करून मेळून मिक्स जावन येवका. आतां ताका एक मसालो करूं आसा. हांव 1 चमचे नारळेलें तेल ओन करता आनी तातूंत भितर 2 चमचे उडदा दाळ आनी 1 चमचे कोथंबीर घालता. आतां हाका गोल्डन कलर येवता हें आमी सान उज्जार भाजून घेवया मसलाक. ती उडदा दाळी कोथंबरी लायक भाजून आयली. आतां हांव हांगा 1 वळ्या सोय कांतून दवरला. हाका 2 बॅडकी मिरसांग, 2 रामनाड मिरसांग घालता हांव तिखसाण्याक. चिंचाम घालूं ना त्या म्हळ्यार आंब्या आमसाण आसा. फस्ट हें चिकेन मस्त नय म्हूण करून आमटा मासोलशी चिक्की खरशी करच्यो आनी भाजून दवरलेली उडदा दाळ आनी कोथंबरी घालची आनी वापस 1 रावंड वांटून हाडचें. आतां पळय हाका लायक मीठ आनी आमी तावळे घालेले गोड पुरो लायक मेळना तातूंत भितर ते आंब्याचे ते आमी कट्ट केलेले ते हेड्या भितर पुरो ते लायक तांडून घेतला. अशें जावका आनी आंबोय सॉफ्ट जाला. आतां आमी हाका हें मसालो वाटील घालया. हाका सगळो आंबो जावका म्हणना, सगळो आंबो ते रोसान बुड्डोन खावच्या भारी रुची त्या देखून तशें करचें. पत्तन सगळो आंबो मेळना जाल्यार व्हड एक आंबो मेळ्ळ्यार ते कट्ट करूनय करयेता. मस्त पिक्कल आंबो जावचे न्हय म्हूण मात्र. आतां हे मसालो पुरो हाका घालून घेता आनी ते मिक्सर आयदन दुल्लेले उदकय घालता. हें मस्त पातळ म्हूण करचें ना, जांब्या उपकरशी चिके दाटी सुक्की न्हय, चिक्की दाट शिरबूक धबधबी शिरबूक हे रांदय. हाजेन कालोवन जेवच्याक लायक जाता. आतां पळय रांदयेक खतखत आयलो. हें भारी पोरंबळ आसा ह्या आंब्याक. तशें देखून रांदयेक आनीक लायक फ्लेवर येता आसा. पळय आतां हाका लायक खतखत आयलो आनी हाका जावका एक फण्ण. आतां आमगे सुकी रेडी जालें. पण हांव हांगा एक करबेव सासम फण्ण घालता. 1-2 चमचे नारळेलें तेल ओन करून करबेव सासम पटपटान हाका घालचें. विंगड कसले घालूं नाका. करबेव आनी सासम मात्र. हे आमगेले आंब्याचे सुके अथवा घशी रेडी जाली. सुपर टेस्टी हे शितार कालोवन जेवका हुनाची भारी लायक जाता. आनी तो आंब्याक आतां पळयाची ते रोसान बुड्डोन सुर्र कोन्न चिवका सुपर. आतां तुम पुरो जन कोण पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालयाची आनी आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरो जन सब्सक्रायब करायची. धन्यवाद.